पास्काची जागरण भोव पवित्र आणि महत्वाची. हे राती जीवन जेजू पत्काचो आणि मरणाचो अंत दुस्पटून नव्या जिविताचो भरवसो हाडून आयलो. जेजूचें जिवंतपण आमच्या भरवशाचें उगाम आनी केंद्र. हाच जेजू जिवन जावंक नातुरलो तर आमच्या भावार्थो व्यर्थ. देखून आयच्या ह्या जागरणा वेळी भक्तीन आनी उर्बेन जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम चलोवया आनी जीवन जेजूच्यो साक्षी जावंक प्रयत्न करया. ही भोव पवित्र रात. देवस्तुतेन 4 भाग आसात. पयलो उजवाडाचो आनी पास्काचो वातीचो संभ्रम. दुसरो देवाच्या उतराचो संभ्रम. तिसरो भविस्थानाचो संभ्रम. चवथो मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. पयलो भाग उजवाडाचो आनी पास्काचो वातीचो संभ्रम. नव्या उज्याचो आशिर्वाद. पास्काचें फेस्त म्हळ्यार उजवाडाचें फेस्त. उजो आमकां उजवाड दिता. उजवाड जावन असो जिवन क्रिस्ताक आमकां उजवाड आनी जिवीत दिता. हें ताणें मरणांतावन पुना जिवन दिवचें नवें जिवीत, नवो उजवाड. क्रिस्ताच्या पुना जिवनपणा वरवीं सगळी सृश्टी नवी जाली. अशें सृश्टीचे सुरवेर सगळ्यान काळोख आयलो आनी देवान उजवाड हाडलो म्हणल्यार सो गुर्त जावन आतां सर दिर्वे पालवयतात आनी नवो उजो आशिर्वाद कर त्या नव्या उज्यातावन पास्काचे वात पेटयतात. हे रितीन वांटो घेवंक आयतीं जावया. उबी रावया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो समी मेल्ल्यांतलो पुना जिवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्या पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागी रावोंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन जावन जेजून मरणाचें जैत वेलें. हें ताचें पास्क. ताच्या पास्कांच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतार आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुना जिवंतपणाचो गूढ संभ्रमून सोम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हें परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आनी ताच्या सांगाता देवा सवें आमी जियोवन पावतल्या हो आमचो तीर बरवसो. प्रार्थुया. देवा तुज्या पथा वरवीं तुज्या पजळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलोय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पवित्र पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून ससनाच्या पजळाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आता आमी पास्काची वात तयार करतल्या. आयच्या दिसा पास्काच्या वातीचो आशिर्वाद चड महत्वाचो. पास्काची वात प्रतिरूप पुना जिवन क्रिस्ताचे. वातीचेर कंसूस कुरीस ही वात जेजू जीव सोडवंदाराक समर्पिले म्हणलें दाखयता. कुर्सार बरोवच्या आल्फा आनी ओमेगा म्हणल्यार ग्रीक अक्षराचो अर्थ. क्रिस्त जावन आसा आराम आनी अंत. वातीचेर बरोवची इसवी संवसाराच्या आरामांतावन अंत पर्यंत क्रिस्त सर वस्तूंचो, सर परजांचो
आनी सर मेळासो सोमी आनी दनी म्हणलें दकळयता. वातीचेर कंसोंच्यो 5 दुंपाचे खण, सोम्याच्या 5 गायांचे गुर्त, हे रितींत आतां वांटो घेवया. क्रिस्त काल आनी आज, आरंभ आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सर्व काळ आनी शक्ती ताचेंच. ताकाच महिमा आनी राज पदवी, ससनाच्या ससनाक आपल्या पवित्र आनी महिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. उजवाड महिमेन जिवंत जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो दौंडाई खाळोक अंधकार आमच्या काळजां मोतीचो. इस्रायल पर्जा इजिप्तच्या बंदुडेतान बसयल्ल्या गांवाक एका दिव्याच्या आदारान फैन केलें. जिवंत जेजू जावन सगळ्या संवसाराचेर जिवीत असो उजवाड हाडलो.
असो संकेत जावन आतां याजक जिवन जेजूच्या संकेत जावन आसची ही परगटणी घेवन देव मंदिरा भितर सरता. याजक आपले क्रिस्तचो उजवाड म्हूण गायतना देवाचे व्हड उपकार म्हूण व्हडल्यान जबाब दिवया. आपले क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे आपले क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे आपले क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे आतां क्रिस्तचो मनियरी पास्काची महास्तुती गायता.
आदी लोकांक खबर दिवचे खातीर मार्गांनी बिदींनी दोंगर बरयतले. आतां क्रिस्त सोमोनियारी सोम्याच्या जैताची खबर प्रगटता. अशें आदी म्हाका उजवाडाचो खांबो इस्रायल परजेक वाट व्हरतलो. तशें मनशाचे जैते वंश जावन उरलेलो जेजू क्रिस्त मनशा कुळाक वाट व्हरता. पास्काची महास्तुती गायतना आमी सर्वांनी आतां जडचे वाती घेवन याजका गांवच्या उतरांक चीत दिवन आयकोवचें. संतोष बोरीचाया देवदूतांच्या दळबारानो कुशाल कायेन गाया सर्गींच्या सगळ्या पदव्यानो जैताची तुतुरी वाजो संसाराच्या सीमा पर्या ही बोऱ्यांतली बरी खबर मोळबा पर्यंत परगट करा. जेजू पुनर्जीवन जालो मोरणाचे जय ताने वेले जैते वंता राजाक जय जय. आतके पृथ्वीच्या रसनांनी उठा उठा जागी जाया संतोष उल्हासान आनंदान होगलीक दिवून कोम शिंगांक गाजोवन दोल घुमटां बोडोवन दाबाजाचो गणगण करा. जेजू पुनर्जीवन जालो तासो जळक तासो परजळ तुमकां प्रकाश बरीत करता. सासणीक राजान आपले मैमेन तारो सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नपंस केलो. आनंद बरी जातूं पवित्र सभेचे आमचे माते प्रज्ञांचे दीस संपले. आनंद तूं उक्ती दाखय होम केल्ल्या मेंढरांचे जैते वंश राजाची पती तूं सुभागी. भांगरा झरींची मानकां मोती आनी श्रृंगार आयलेली कापडाने सोनये पतीक मेळोवन घे. तारोखाचे होकले होरेत आयलो पळे सूर्या बरी ताची तुजे फांगता महिमा. जीवन जाल्ल्या सोम्याक कीर्तन जयकार गाजो. हांगा जोमो जाल्ल्या क्रिस्ती भावार्थांच्या उद्गार उल्हासांनी आमचे हे देव मंदिर आतां गणगणून दी. देखून सगळी तुमी पवित्र उजवाडाच्या विचित्र परजळाचे भोंवती एकठांय जाल्ली. भाव भयणी म्हजी करी देवा बापा लागीं म्हजे खातीर मागा. फावो नासता म्हाका आपल्या मणेरांच्या आकांत ताणें घेतला. ताच्या उजवाडाचो परजळ मुझे पडोवन हे वातीची स्तुती गावून म्हाका ताची कृपा मागून येया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
आणि ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता काळजा मोनाचे सगळे भक्तीन तशेंच ताळ्यांचे सगळे सक्तीन आमी वाकणूंक आनी कीर्तन करूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे बदलेक जेजू सासनाच्या बापा आदां वेवेचे रिंग फारीक केले आनी पुर्विल्ले पाताक मोगान विक्रायलेल्या आपल्या रक्तान धुवन काडले कोरो मेंढरो मारून ताच्या रक्तान भावार्थाची दारां पवित्र जातात तीच आयची पास्कांची परब आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलाच्या पुतादुवान इजिप्तांतली भायर काडून पायी बिजान आसतना तांब्या दर्यांतल्यान तुवें उतराशे केल्ली रातीस एकाच कांब्याच्या उजवाडान पातकांचो काळोख दुस्पाटायलो ती रातीस आख्ये पृथ्वीच्या क्रिस्ती भावार्थ्यान संसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिवून पातकाच्या कोटेपणांतली भायर काडता नव्यान कुरपेन बरोवन नेटयता आनी सोमेस्तान बराबर देवाचे पवित्र वांटो दिता ती रातीस मोरनाच्यो सांकली तुडून उडोवन जैताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती रातीस आमकां ताणें सोडूंक नातली जाल्या जोल्मोन आमकां कितें फायदो कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूल तुजी दया कितलो चिंतना व्हरतो उत्साह बायलो आमोळीक अपरिमीत माया मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुता दुबावावीन गरजेचे जेजूच्या मोरणान पैंच जालां तें पाता तें आदांचे इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सोडवोंदार फावो जालो कितलो बागी अपरातो जेजूक मोरणांतलो जीवन जालो तो वेळ जाणा जावन आनी बोगूंक फावो जाल्ली करीस बागी ही रात जे राती विशें बरयलें आसा दिसा सारकी रात परजळटेली तुज्या संतोषान रातच जातली मुजो उजवाडती रातीस हे रातीची पवित्राय कोडेपण नपंस करता अपराध सगळे धुवन काडता पातक्यांक परतून नेटींग करता दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवोन दिता गर्वी मानी बागोवन धरता द्वेषांचो उजो पालवून दांबोवन मोगान काळजां एकवटायता वेगळी आसल्यांक सर्गाक प्रत्येक लागीं हाडता देवानी मनशां मोदें संपूर्ण एकवट जोडता ती बागी रातीस हे पासूद पवित्र बापा हे आनंद बरी राती खातीर आमी करता ती वाकणेची बेटोवणी तूं
मै पासान मानून घे मोवा मोसांच्या वावरान घडलेली तुझ्या मनेरांच्या हातांतल्यान वोपलेली तुझे पवित्र सभेन दबाजान समर्पिल्ली ही पास्कांची वाट तुझे मुखार जोडलों दी फांटून गेल्लो तरी गुनो ना जालो काळजांनी विश्वास पेटयतलो शांत दुलो उजोतो आमच्या दोळ्या मुखार उबो केल्लो ताच्या मनाक लोलो काडून वेलतो मेणासो परजळी कांबोतो तर आतां आनंद बापा आयचे उबोन वेल्लो काळो येना जावं पोरतो ही पास्कांची वाट तुझ्या नावाक वोपलेली स्तुती गायन कीर्तिल्ली निरंतरी पेटलेली आमचे मोदे आसूं दी सर्गा दिव्या सांगाय दिता बनासतना परजोळोन ती तुका मानता तसली जावं दी वोपणी परमळी सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळोवन दी ती उजवाड हांव वर्णिता तो सूर्यो अस्तम नातलो सूर्यो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मोदे परतलो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळाक प्रकाश घालता आनी तुझे सोवे बापा मैमेवोन बसून राग चलयता नित्य काळी ससनाच्या ससना या मिसाची ते सवासात ते सवां खातीर मीस दिता क्लॅरन्स मचादो 17 वर्सांच्या जल्म संदर्भी अर्गा मीस दिता लॉरेन्स फेर्नांडीस अर्गा मीस दिता मेल्विन झिटा डिसोजा आनी कुटाम लेकास्की ते सवां खातीर मीस दिता मेलरिक डिसोजा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या ते सवां खातीर आमी भक्तीपणान मागया आमच्यो वाती आमी पालवोवया भोवमुगाच्या भाव भयणीनो दाबाचीक जागरण आमी सुरू केल्या आता शांत काळजांनी देवाचे उतार आयकुया पुर्वीच्या काळार देवान आपले परजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवोंदार जावच्या कसो पाठयलो ते आमी ध्यानमनी नियाळया आनी ह्या पास्काचे संभ्रमेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णकायेक पावो म्हूण मागया आतां देवाच्या शब्दाचो सेवाधर्म आमी सगळीं बसया उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागोराचेर अंकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें
उदकाचेर मारतले. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळो कातावन विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ येयली हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं. आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत धांवन विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली सकाळ येयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशापंदलें उदक एके सुवातेर जमो जावं आनी सुकी धर्ण दिसूं. आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणेक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें. आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर जिनसांची बी दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर जिनसांची बी दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ येयली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसातावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. प्रत्येक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नेकेत्रांय ताणें रचली. प्रत्येक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळो कातावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ येयली हो चवथो दीस. देवान म्हळें उदक प्राणयांनी भरूं आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबोवं. आनी तशेंच जालें. देवान सर जिनसांचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतेले प्राणी रचले. आनी सर जिनसांची पाकट्याची सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणीं पृथ्वेचेर उदंड सोडूं. सांज जाली सकाळ येयली हो 5वो दीस. देवान म्हळें पृथ्वेचेर सर जिनसांचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर जिनसांच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्यांच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर जीवदळींचेर मनीस अधिकार चलोव. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री तांणी तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्यांच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेर जियेतेल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आबळे सगळे पृथ्वे वयलीं सर बी दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास असलेल्या सर प्राण्यांक, सर जिनसांचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ येयली हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा
देवान आपणे हाती घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उभी राहूया. प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि ससनाचे देवा, तुझ्या करण्याची मंडवळ सुदांस आजापांची आरंभाक तुवें संसार रचलोय, त्यावन अधिक उत्तम संसार काळांच्या शेवटाक तुवें रचलोय. कित्याक ह्या नव्या संसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बाली. तुवें सोडयल्या तुझ्या भुरग्यांक हें सत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वरान मोइजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्राएलितांक पॉयंट फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तोरून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्राएलितां दर्या मदें सुके धरणे वयल्यान चलतलीं. अबळे हांव इजिप्तकाराचें काळीस दारून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताचे फौजेचेर, ताच्या रथांचेर
आनी ताच्या गोडे सावारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फराव्याक ताच्या रथांक आनी ताच्या गोडे सावारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्वर म्हूण इजिप्तगार वळखतले. इस्राएलिताचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो कांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तगारां आनी इस्राएलितां मदें आसलो. राती तो कुपाचो कांबो इजिप्तगारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्राएलितांचेर उजवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सोरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सर्वेस्वरान सगळी रात उदें दितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. इजिप्तगार तांची पाट धरून आयले. फारावेचे सर्व घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सावार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फरार सर्वेस्वरान उज्याच्या आनी कुप्याच्या कांब्यार तावन इजिप्तगारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटायलें. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तगारांनी म्हळें, आमी इस्राएलितांतावन पळोवन दवया, कित्याक सर्वेस्वरोस तांच्या पक्षान इजिप्तगारां विरोध झुजता. सर्वेस्वरान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी उदक परतून इजिप्तगारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडे सावारांचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळोवन धांवतल्या इजिप्तगारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्वरान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्राएलितांची पाट धरून दर्यान भितर सरिल्ल्या फरावेच्या रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सावार तातूंत बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणे वयल्यान सोलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्वरान इस्रायल परजेक इजिप्तगाराच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याच्या देगेर इजिप्तगारांची मोडी पळयली. सर्वेस्वरान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्राएलितांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्वराची भिरांत दिसूंक लागली. तांणी सर्वेस्वराचेर आनी ताच्या सेवक मोइजेचेर पातयणी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्राएलितांनी सर्वेस्वराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्वराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवन ताचें जैत. गोड्याक आनी गोड्या सावाराक उडयल्यात ताणें दर्यांत. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. Sporacii kitgavia, mâine unzăi tane zodla. Sporacii kitgavia,
सर्वेस्परस मुझे बळ आनी मुझे प्राण तो मुजो तारो तो मुजो देव ताका हांव वाकणता म्हज्या बापायचो देव तो ताका हांव नांव वाडटा सर्वेस्पराची गीत गावया महिमे वंसयताने सोडला सर्वेस्पर एक झुजारी वय सर्वेस्पर ताचे नांव फारव्याची रथां आनी ताची फौज दर्यान ताणें शेवटिली घटमूट ताचे घोड्या सवार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले सर्वेस्पराची गीत गावया महिमे वंसयताने सोडला दर्याच्या गुंडायांनी तांकां वेडो घालो फातरा बरी ते थळा पर्यान पावले तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन महिमेवंत जाला तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मनांक पाडाव करता सर्वेस्पराची गीत गावया महिमे वंसयताने सोडला सर्वेस्पराची गीत गावया महिमे वंसयताने सोडला प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विजमिता आमच्याही काळार आमच्या दोळ्या मुखार पडजळटात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एका पोरचेक पिडापीड दिताल्या फारवाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेच अजाप आता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या पजांक सोडून दिवन तूं करताय तर आख्या पृथ्वीचे सगळ्या मनशाक बावार्थान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विंचलेले परचेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतलीं तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वारयल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायल्लो. हांवें तांकां राष्ट्रा मदें शिमटायलीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दुस्पटलीं. तांचे साली आनी कर्तुवां प्रमाणे हांवें तांची मुनसबी केली. पूण राष्ट्रा मदें तीं आयलीं तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय तीं आयलीं थंय म्हजें पवित्र नांव बसटायलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सर्वेस्पराची परजा. तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायेलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रा मदें बसटायल्लें
त्यात म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हें हांव तुमचे पसत न्हय. बगार तुमी गेल्यांत त्या राष्ट्रामध्ये तुमी बसटायल्ले त्या म्हज्या नांवा पसत करता. राष्ट्रामध्ये बस्ट जाल्ले ते म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसटायल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो. आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्राय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशाक हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचे शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळाशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. जशी मेरुनी तळवत कातालेता, तशी म्हजो आत्मो देवाक लालिता. जशी
प्रार्थूया. सर्व बलिष्ठ देवा, तुझे आख्ये पवित्र सभेचे दयेन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशा कुळाचे सोडवणेचे काम समाधान चलोवन दी. पडटा तांकां तूं उबारताय, पोरणे जालां तें नवें करताय. आनी जेजू क्रिस्ता सर रचणारांच्या आरंभा आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपून कांयक पावयताय. हे निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी भोगूंक समेस्त मनशांक पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रार्थूया. देवा, आमच्या सर पदवेदार बापा, महिमेवंत पुन्हा जिवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातींचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी बर्गी करताय. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतादुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं आनी अशें ते निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक पावूं आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सांग पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांतय एकवट जावचे खातीर आमी स्थान घेतलें. हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाचे महिमे बरे सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो, तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ता सवे निकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वंटेली केल्यांत. क्रिस्ताक कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवनपणांतय आमी भागीदार जातेल्या. पदकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पदकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्ता सांगाता आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पदकाच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवे जियोंकय पावतेल्या म्हूण आमी सतमंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पदकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पदकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आयतारा फांत्या फारार आपणे तयार केल्ल्यो पोरमोळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधेसरशी आयल्यो. तो व्हड समाधेतान फातोर पाटीन रोलयल्लो तांणी देखलो. समाधे भितर सरतना सोमिया जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें काय म्हूण ती शर्मेवन आसतना जडजडीत मुस्तायकी न्हेसल्ले दोग जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान तरतरल्यो. तांची दिश्ट धरणीक आरोंक लागली. तोवळ ते तांचे लागीं म्हणाले, जिवंत आशिल्ल्यांक मेल्ल्या मोदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गालिलियांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उगडास करा. मनशा पुताक पदकांच्या हातांत पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. तोवळ त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो. समाधेतान पाटी वचून
तांणी ह्यो सर संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सकडांक सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो मागदेला गांवची मोरी, जुवावन जाकोबाची आवय मरी, तांणी आनी तांचे सांगात आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर संगती धर्मदुतांक सांगल्यो. पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक गडपांचे काणये बरी दिसलें आनी तांणी तें सतमानतलें ना. पूण पेद्रू उठून समाधे सरशीं धांवून गेलो. बागोवन समाधे भितर पळयतना ताका सणाची लुकटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडलां काय म्हूण आपणा इतल्याक विस्मीत जावन तो फाटीं गेलो. देवाचें उतर हें तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. जिवंत क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो. काल निमाणो शुक्रार. एका रितीचें सगळ्यांनी दुखाचें वातावरण आसलें आनी जायतीं जाणां तुमी कालच्या दिसा काळें उस्तोर घालन हांगासर तुमी आयिल्ल्यात. सगळो दीस उपास कुर्साची वाट तुमी करन एका रितीन तुमची तोंडां कालच्या दिसा बावल्लीं. आल्तार आनी आल्तारीच्या बोवारीं पळयलें तर सगळ्यांनी खाली खाली दिसतालें. सगळ्यांनी मौन. कालच्या दिसा आमी आयकल्लें देवाच्या उतराचें निमाणें वाक्य. जेजूची कूड तांणी सणाच्या वस्त्रांनी गुठलावन फोंडांत तांणी ताका दवरलो आनी फूल स्टॉप थंयसर आनी आमी घरा गेल्या. आनी आज हांगासर परत आमी आयल्या आनी पळयता सगळ्यांनी उजवाड फांकला. आल्तार फुलांनी सोबता. तुमी सोबतात तितले मात न्ही फ्रेश दिसतात. गायनाचो नाद आमकां आयकोन आसा. कितें कारण? आयची वाचपां आमी आयकलीं, आयचो वांजेल आमी आयकलो. आमकां जागयतात रितो फोंडू, पाटीन लोळयलोलो फातोर, समाधे सरशीं धांवून आयले स्त्रियो आनी शीस. कितें घडलां? कालच्या दिसा आमी घाल्लें तें फूल स्टॉप आज तें कोमा जालां. म्हणजे तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. म्हणजे कालच्या दिसा आमचे पासून कुर्सार मरण पावलो जेजू आज जिवंत जाला आनी तो केदींच मोराना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जायतीं फिल्मां पळयलां. खंयचें एक फिल्म तांतलो हिरो वा तांतले एक विलन मरण पावलेंच आमकां कळटा हें फिल्म अखेर जावन आयलें म्हणून. जावं por एका मनशाची महान एका व्यक्तीची जायतीं सदनां केल्ल्या एका महान व्यक्तीची जिणे काणी आमी वाचल्यार वा एका संताची ऑटोबायोग्राफी आमी वाचल्यार त्या बुकाच्या निमाण्या पेजीक आमी पावता आसतना थंय आमकां वाचूंक मेळटा त्या व्यक्तीचें मरण आनी मरणाची डेट आनी तितल्यार तो बूक संपता. देखून सकट स्टोरीज जिणी आनी काणी त्या व्यक्तीच्या मरणा थंय अखेर जातात. पूण जेजूचें जिवीत तशें न्हय. जेजूचें जिवीत आमी जर तर पवित्र पुस्तकान वाचल्यार आमकां पवित्र पुस्तकान 4 वांजेलां आसात आनी त्या 4 वांजेलांत आमी निमाणे अध्यायाक थंयसर गेल्यार थंयसर आमकां जेजूच्या मरणा विशीं आयकूंक मेळना. बगार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा जेजूचे जिवनपणा विशीं. मातेवाचो वांजेल आमी पळयलो थंयसर 20 आनी 8 28 अध्याय आसात, चॅप्टर्स आसात. आनी तातूंत 28 चॅप्टर जेजूच्या मरणा विशीं उलयना, बघा जेजूच्या जिवनपणा विशीं उलयता. आनी 28च्या पयलोसो अध्याय 27th चॅप्टर जेजूच्या मरणा विशीं उलयतात. म्हणजे मरण जेजूक अखेर न्हय. जेजू कुर्सार मरतस सक्कड अखेर जावंक ना. बगार जेजू जिवन जालो, जेजून मरणाक चलवयलें आनी जेजू मरण उतरून जैतेवोन जाला.
देखून सांव पावल कोरिंगरा बरयल्या पत्रांत अध्याय 15 वोळ 50 आनी 5 आमी वाचतां, ये मोरना खंय आसा तुजें जैत, ये मोरना खंय आसा तुजी कोंस, जैतान मोरनाक गिळून सोडलां. म्हणजे जेजू क्रिस्तान मोरनाचेर जैत वेलां आनी आमा सुमेस्तांक आज सासणाचें जिवीत आमकां जेजू क्रिस्तान दिलां. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक जेजूचें जिवनपण जावन आसा, आमच्या किरिस्ती भावार्थाची बुन्याद जावन आसा. कित्याक जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोंक नातलो तर आज आमी कोणूच हांगासर आसती ना. आज आमी हर एकले हांगासर आसां तर आमचो सुमे जेजू क्रिस्त तो मेल्ल्यांतलो परत जिवंत आसा आनी तो जिवोस आसा आनी तो जिवंत आसा. देखून देरफॉर वी आर नॉट डेड क्रिश्चन्स बट वी आर रेजरेक्टेड क्रिश्चन्स. आमी मरण पावली क्रिस्तांव न्हय, मग आमी हर एकली जिवंतपणाची क्रिस्तांव आमी जावन आसा. देखून आज आमी हांगासर आयल्या हर एकली जिवंत जेजूक आमी भेटोवंक. तर जिवंत जेजू खंय आसा, खंयसर तो आसा आनी खंयसर आमकां मेळटा. जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो आज उठोवन तो जिवो आसा, तो आज फोंडांत ना. जेजूची कूड सोदून आयल्या त्या स्त्रियांक थंयसर आसल्या देवदूतान सांगलें, तुमी जिवंत आसल्यांक मेल्ल्या मोदें कित्याक सोदतात. म्हणजे जेजू जिवंत उठला, तो हांगासर ना, तो फोंडांत ना, तो उठला आनी तो गेला. देखून पापा फ्रांसीस आपल्या अपोस्तलीक शिकवणेंत क्रिस्तूत विवीत क्रिस्त जिवोस आसा, क्रायस्ट इज अलायव्ह, त्या बुकांत आमकां हे परी विवारसिता. क्रिस्त मोरनांतून उठला, सासणीक जिवान आनी सत्तेन तो भरला, उजवाडान तो नेसला आनी तो जिवोस आसा. आनी जिवो आसल्या ताणें तुमच्या जिविताचे हर एक घडयेंत हजारास येत आनी तुमच्या जिवितांत उजवाड ताणें बरयेत आनी सगळें दूख आनी एकसूरपण काडून ताणें उडोवयेत. जिवंत जेजू आज आमचे मोदें आसा, आमच्या हर एका काळजांत आमच्या मोदें आमच्या जिवितांत तो आसा. आमी खंयसर आसा, कितें करता थंयसर तो आसा. आमी चलता आमचे संगी आसा. ह्या मावसाच्या वाटेर शीस सोलोवन आसले आनी तांचे मोदकांत जेजूय जिवंत जेजू येवन रावलो. आमी दुखांत आसतना, आमी कश्टांत आसतना, आमी निराशेंत आसतना आज जिवंत जेजू आमचे संगी आसा म्हणटा पापा फ्रांसीस. आज आमी जिवंत क्रिस्ता बरी जिवे क्रिस्त जावंक आमकां आज आपोवणें दिता. देखून जिव्या भावार्थाची क्रिस्तांवां जावंक जाय, न्हय आमी शेळिल्लीं वा मरण पावल्या त्या एका मनशा बरी न्हय, बगार जिवे क्रिस्तांव जिवंत क्रिस्ता बरी आज आमी जावंक जाय. तर आज आमी जेजूच्या जिवंतपणांतय आमकां मेळच्यो 5 संगती त्यो आज आमी नियाळ्या आनी त्या मुखांतर आमचें क्रिस्ती जिवीत आज जिवें करया आनी नवें करया. तर कसल्यो त्यो 5 संगती आज आमकां जेजूच्या जिवनपणांतल्यान मेळच्यो. पयल्यान रितो फोंडू. रितो फोंडू जावन आसा. जेजू जिवंत जाला म्हणल्याक एक रुजवात, एक स्ट्रॉंग विटनेस आमी म्हणयेत रितो फोंडू. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू फोंडांतल्यान उठोवन जेजून आमचे हर एकल्याचे फोंडू जेजून रिते केल्यात. म्हणजे आमकां हर एकल्यांक पुनर्जिवनपण जेजून दिलां. आमी हर एकलीं ह्या संवसारांत फोंडांत आमी फोंड म्हणल्यार ह्या संवसारांत आमी हर एकलीं जिवोन आसा. तो फोंड आमी रितो केल्या शिवाय आमकां हर एकल्यांक पुनर्जिवनपण लाभना. म्हणजे आमी ह्या संवसारांत मेल्या शिवाय आमकां हर एकल्यांक पुनर्जिवनपण लाभना. देखून जेजू फोंडांत थोडोसो वेळ न्हिदलो, थोडोसो घंटे तो न्हिदलो. देखून फोंड आसूं आमकां परमनंट न्हिदोवंक न्हय, फोंड आसूं आमकां थोडोसो वेळांत न्हिदोवन आनी परत उठोवंक. देखून मरण जावन आसा एका खिणा भितर आमी दोळे धामचे आनी खिणा भितर आमी उक्ते करता आसतना सर्गेच्या राजांत आसचें. देखून जेजू जायराची तूं मरण पावल्या वेळार थंयसर येता आनी म्हणटा ती चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. देखून मरण जावन आसा आमकां हर एकल्यांक संवसारांत एका रितीची न्हीद आनी आमी न्हिदेंतल्यान उठता आसतना आमी सर्गेच्या राजांत थंयसर बापाक जेजूक रुपारोपी आमी पळयता. देखून आज आमचें जिवीत आमचो भावार्थ एका रितीन फोंडांत न्हिदल्या बरी जाला जावंक पुरो.
तुका आज जिवान जेजू आमकां जागयता आमी उठोंक फोंडांतले फोंडांत न्हिदोंक न्हय थंयसर रावोंक न्हय बघा जिवान जेजू कसो उठलो तशें आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना जायत्या खोट्या पातकांच्या फोंडांत आमी आसा न्हिदल्याव जावंक पुरो आज आमी उठोंक जाय आनी उठोवन जिवान जेजू बरी आमी जैतेवंत जावंक जाय. आनी दुसऱ्यान आमी नियाळचें तर दुसरी संगत आसा जेजूच्या उतरांचो आज आमी उगडास दवरया. जिवान जेजूक सोदून समाजा चडशीं आयल्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो हेच्या वाजेरांत आमी आयकलें. आनी तो वळ तांणी सतमांतलें. एमाउन्साच्या वाटेर शीस दोग जाण एकामेकाक तर्क करत येताले बेजारान येताले जेजू जिवान जाला गे वा कोणी ताका काडन वेला गे म्हणून. पूण जेजू तांच्या मदगांत येवन पवित्र पुस्तकाच्यो अर्थ तांकां थंयसर पवित्र पुस्तकाचो उगडास जेजून तांकां दिलो. आनी तेन्ना तांणी सतमांतलें. त्यो स्त्रियो समाधी चडशीं येवन समाधींत जेजूक सोदताले पूण तांकां जेजून म्हणल्या उतरांचो उगडास नातलो. जेजून म्हणलें आसा हांव मरतलो आनी पुनर परत्यान तिसऱ्या दिसा जिवांत उरतलो म्हणून. केन्ना तांकां जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो तांणी सतमांतलें. तुका मोगाळ भाव भयण आज आमी हर एकल्यांनी जेजूच्या उतरांचो उगडास करूंक जाय. जेजूची उतरां आज आमची करून घेवंक जाय. न्ही केवळ कश्ट अनवर आमचे येता आसतना एका इगर्जेंत आनेका इगर्जेक जेजूक सोदून वयचें न्हय. बागार आमच्याच घरां आमीच जेजून म्हणली उतरां आमी ती समजून काणगोवन ती उगडासा काडन जेजूचेर पाती येवन आमी जिवंक जाय. आनी जेजूची उतरां आमच्या हर एका कश्टांत हर एका निराशेंत हर एका दुखांत आमकां ती धैर्य दितात आमकां ती वाट दाखयतात धैर्यान भरतात. तुका माते वाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 8 ओळ 20 आमकां सांगता जेजू सांगता हांव तुमचे सगळें सदां काळ आसा. आमचे सगळें जेजू आसा तो आमकां जिवान जेजू राखता आनी सांबाळटा. त्या देखून आमी जेजूच्या उतरांचो उगडास आमी दवरूंक जाय. आनी तिसरी संगत आज आमी नियाळ करची जिवंत जेजूक आज आमी मेळया वा भेटया. देवदूतांनी स्त्रियांक म्हळें जिवंत आसल्ल्यांक मेल्ल्या मदें तुमी कित्याक सोदतात. तो हांगा ना ताका जिवंत उठयला. जिवन जेजू कोणायकी फोंडा सरशीन मेळोंक ना. आमी पळयता आयच्या वांजेलान जाल्यार जेजू कोणायकी फोंडांत दिश्टीक पडोंक ना. बगार जेजू तांकां मेळ्ळो भायर खंयसर शीस आसले सांगाता जोमो जावन आसले थंयसर जिवन जेजू तांकां भेटलो. तर आज म्हाका आनी तुमकां जिवन जेजू खंयसर मेळटा. जिवन जाल्लो जेजू त्या शिसांक फोंडांत मेळोंक ना. तांकां मेळ्ळो जेजू उंडो मरता आसतना थंयसर एमाउसाच्या वाटेर शीस सांजेर उंडो मरता आसतना तांणी जेजूची वळख धरली. जेजू जिवन जेजू शिसांक मेळ्ळो घरांत शीस घरांत आसलेल्या वेळार. जिवन जेजू त्या शिसांक मेळ्ळो मागणें करनासतना. तर आज म्हाका आनी तुमकां जिवन जेजू खंयसर मेळटा खंयसर भेटता. पयलें जिवन जेजू आमकां मेळटा येवकारिस्तांत. आनी येवकारिस्तांत तसो जिवन जेजू दीस परते हजर जाता आनी तो आमच्या काळजांत येता. देखून आमी दीस परते येवकारिस्ता लागीं येवंक जाय येवकारिस्ताचो मोग करूंक जाय. तेन्ना आमी जिवन जेजूक मेळटा ताका पळयता ताका अनुभव करता. आनी दुसरें जिवन जेजूक आमी मेळाजे तर भेटाजे तर पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. जेजूची उतरां जावन आसा जिवी आनी क्रियात्मक दोन तरेची तालवारी बरी. ती जिवी ती मेल्ली उतरां न्हय. तातूंत जिवन जेजूची उतरां आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा ती आमी वाचता आसतना जिवन जेजू कसो आमी आयकता ताची उतरां आमच्या काळजांत रिगतात. आनी तिसरें जिवन जेजूक आमी भेटता साक्रामेंतांत. आमकां 7 साक्रामेंतांत जिवन जेजू आपले हजरपणां तातूंत आसा आनी आमकां तो घट करता पवित्र करता आनी आमकां धैर्य दिता. आनी चवथ्यांत जिवन जेजू आमकां भेटता आमच्या कुटुंबांत. खंयसर मोग आसा खंयसर दोग वा एक सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हळ्यार जेजून म्हणजे थंयसर जिवन जेजू आसा. कशें जेजू थंयसर शीस बियान त्या कुडांत रावल्या वेळार थंयसर आयलो. एमाउसाच्या वाटेर दोग ते एक जाण शीस सांगाता चलोवन आसता वेळार तांच्या मदेगांत रावलो. तेच प्रमाणे आज जिवन जेजू आमच्या कुटुंबांत आमचे मदें आज एकामेकाचो खंय आमी मोग करता सांगाता जमता एका काळजान एका मनान खंयसर आमी एकवटान जियेता थंयसर जिवन जेजू आज आमचे संगी आसा. आनी चवथी संगत आज आमी नियाळ करची जावन आसा आमी जिवनपणाच्या उजवाडान जियेवया. जेजूच्या मरणांतय सगळ्या संवसारार सगळ्या गांवार काळोख पडलो. आनी मातवाचो वांजेल आमकां सांगता सुर्याक धांपान पडलें म्हणून. देखून पूण काळोख चड वेळ रावलो ना. फांत्या फारार
जेजू परत जिवंत जालो आनी त्या वेळार उजवाड फांकलो आनी काळोख नपैंस जालो, कित्याक उजवाड काळोखा वरवीं चड बलिश्ट जावन आसा. तातूंत जिवन जेजू जावन आसा आमकां हर एकल्यांक आज एक उजवाड. देवान आरांबाक उजवाड रचलो, देवान आरांबाक काळोख रचूंक ना. काळोख आज आमी आमच्या पातकां वरवीं रचला, पूण देवान रचता आसतना उजवाड रचलो आनी देवाचो पूत जेजू ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयलो. देखून माथेवासा वांजेलान जेजू सांगता, हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड आनी तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसात. देखून जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो उजवाड. देखून कोण जेजू क्रिस्त थंय जियेता तो केदींच काळोख पळयना वा काळोख देखना. देखून आमी हर एकलीं आज त्या पास्कांची वात जावन आसा क्रिस्ताचें हजारपण. देखून आमी आज पास्कांच्या वाती बरी पेटलेली क्रिस्तांवां जावंक जाय. भावार्थ आमचो आज पास्कांच्या वाती बरी पेटलेलो जावंक जाय. त्या मुखांतर आमी उजवाडाची क्रिस्तांवां जावन आमी जियोंक आमकां साध्य जाता. आनी 5वी संगत आनी निमाणी संगत आज नियाळ करची. आमी आज तावन संतोशाचे व्यक्ती जावंक जाय, न्हय दुखाचे वा बेजारायचे, कित्याक क्रिस्त जिवंत जाला, तो आनी मरना. देखून आमी हर एकल्यांनी संतोशाची क्रिस्तांवां जावंक जाय. गब्रिएल बडव्यान मोरयेक ती बरी कोबार हाडून आयल्या वेळार मोरयेन संतोशान देवाक अर्गां दिवन स्तुती गायन केलें. आनी आयच्या दिसा आमी क्रिस्त मरणांतलो जिवंत जाल्ल्याक वाखोवन आमी आज एक्झुल्टेस म्हळ्यार क्रिस्ताक वाखोवन संतोश भरीत काळजान आमी वाखोवन देवाक अर्गां दिली. संतोश भरीत जाया, उल्हास भरीत जाया म्हणून आमी देवाक पास्कांचें गीत आमी गायलें. जेजू फोंडांत ना, बागार तो जिवंत जाला म्हणलेंच शीस धांवले आनी एकामेका तांणी सांगलें, म्हणजे ते संतोशान धांवले. संतोश तांकां तोडवंक तोकोंक ना. क्रिस्त जिवंत जाला म्हणलेंच आमचो सोमी मरोंक ना म्हणलेंच तांचे एका दिसा संतोश तांणी भोगलो. ते धांवले, धांवून तांणी जेजू जिवंत जाला ती खबर तांणी परगट केली, क्रिस्ताक साक्ष जाले. देखून आज आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जिवंत जाला तर आमी हर एकल्यांनी कोणूच आमी बेजारान आसूंक नजो, कोणूच आमी दुखांत आसूंक नजो. बागार आमी हर एकल्यांनी आज संतोशाची आज व्यक्ती आमी जावंक जाय. देखून कोणूच आमकां पळयत आसतना आमकां कोणी म्हणूंक नजो आज तुका निमाणो शुक्रार घे म्हणून. बागार आमकां हर एकल्यांनी म्हणूंक जाय, हो आज तुज्या तोंडार संतोश आसा, संतोशाचो आज तुजो दीस जावन आसा म्हणून. देखून हो संतोश जावन आसा आमकां जेजूच्या जिवनपणाचो गुर्तू. तर मोकळ्या भाव भयणीनो, पास्क जावन आसा उतरोन. पास्क म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा उतरोन. जेजू मरणांतल्यान उतरोन जिवंत जाला. तर आज आमी पातकी जिवीत तावन उतरोन जिवन जेजूक जिवन क्रिस्ता थंय आमी उतरोन थंयसर जियेवया. जेजू क्रिस्त थंय आमचें जिवीत थंयसर रुता करया. जेजू क्रिस्त उजवाडा परी आमची जिवीत आमी पेटलेले वाती बरी परजळोवन आमच्या कुटुंबांत आमच्या बोवारी आमी एक संतोशाचे व्यक्ती जावन जियोवच्याक ती कृपा ह्या युकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. पवित्रांचो संभ्रम. जेजूच्या मरणान जिवंतपणाचो फळ पयले सुवातेर पवित्रांच्या संस्कारा वरवीं आमकां लाभता. अशें क्रिस्त मेलो तशें आमचें खोटें सैम मरणाक ओपून दिलें आनी क्रिस्तांत नवें सैम घेता. नवें जिवीत दिवच्या उदक संकेत जावन आतां नवें उदक आशिर्वादीत करतात. उदकाचेर आशिर्वाद प्रार्थुया. देवा, तुज्या ना दिसते पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं वेजमितां करताय आनी पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय.
देवा संसाराचे सुरवे सैते पवित्र कांवची सकत उदकां सरशी उदकाक लाभाशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतलो. देवा बुडतेच्या उदका नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें कास आनी त्याच उदकान अगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक आराम दिलोय. देवा अब्रामाचे संततीक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजायनासतना उतरोवन फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें हे परजेक पातकांच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो उपकार केलोय. देवा जुवावन तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयत उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. तो कुर्सार काळटना आपल्या कडवळांतलें रक्ता सयत उदक ववाशें केलें आनी आपल्या आपणा जिवानपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वसात आनी सगळ्या पजांक म्हजे शिस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्रस्थान दियात. तर आतां तुज्या पवित्र सभेचे दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराचे जर तिका पुटाशी कर. तुज्या सारक्या सरसुल्लो पण पातकान बसचल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरूं. तेच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावन उठो. हें नव्या बाळपणाचें बाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन भरूं. आमचे खातीर हे जरींतल्या सदांच वमथ्या नितळ उदकांत तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली दैवीक सखत घेवन देवून तुजो पवित्र आत्मो अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सवें मरून गेल्ली आनी निखेपेली सगळीं ताचे सवें जिवितां उठोवं. आमचे मागणे दायेन आयक. सर्वेस्पर आमच्या बापा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पवित्रस्थानाच्यो बसवण्यो आमी आतां करतल्या. क्रिस्तातय पवित्रस्थानांत आमकां लाभलेले नवें जिवीत सैमाचे खातीर आनी हें पवित्र जावचे खातीर सगळ्या प्राजीत काळार आमी प्रयत्न केला. एका काळार आमी काळोखांत आसल्या पूण क्रिस्ता वरवीं आमकां उजवाड मेळ्ळा. उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चलच्याक आतां जळट्यो वाती घेवन पवित्रस्थानाच्यो बसवण्यो नव्यान करया. नवें उदक आमचेर घेत आसतना देखले हांवें उदक म्हणलें गीत गावया. आतां आमी पवित्रस्थानाच्यो बसवण्यो नवी करता आसतना आमच्या हातांत आसली वात आमी पेटोवया आनी ह्या भक्तीपणांत आमी भक्तीपणान वांटो घेवया.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्कांच्या गुठावरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निखेपिली. ते पासत प्राचीत काळाची दंडवण आनी पाडल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून काथोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साकरी करूंक वतार दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगातास, सैतानाक तुमी पाठ करतात मू आनी सगळ्या ताच्या कामाक पाठ करतात मू आनी सगळ्या ताच्या बोलवण्याक पाठ करतात मू. आतां आमची जावा. हांव सत मानता. आमेन. हांव सत मानता. सर पोदवेदा देवा बापाक, सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मू. हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलो स्पोत अवंक्वार मरयेंतान जल्मालो, ताणे कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवान जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात मू. हांव सत मानता. बापा आनी पुतांतान उपजाल्ल्या आमच्या जीवदातारा पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात मू. हांव सत मानता. काथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें पुनर्जिवानपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत मानतात मू. हांव सत मानता. तर आतां आमकां उदकान आमी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बक्षणें आमकां दिलां. तो सर पदवेदार देव आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आतां लोकांचेर उदकांचो शिवर आमी मारतले. This
आईच्या या देवस्तुतीचो निमाणो वांटो मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. जिजून कस सुसून कुर्साचे मोरान मोरच्या पयलें आपले शिशसंस्कार घडलेलो येवकरीस्त आज आमी पुन्हा जिवन जिजूसवें संतोषान आचरण करतेल्या. या संभ्रमान भक्तीपणी वांटो घेवन आत्मीक बोळ आमी जोडया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो विश्वास देवाचेर विश्वास दवरली भावार्थी हांगासर मागण्याक मिसाच्या बलिदानाक हांगासर आसा. आमची प्रार्थना, आमची मागणी देवाचेर बरवसो दवरून आतां बापाक आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा, पोवीस सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जीवन क्रिस्ताक सदांच धैर्यान परगटो आनी साक सावन जियोवंक तुजी कृपा दी. क्रिस्ताचो मोग आमच्या भावा भयणींक दाखोव, तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागतां. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सतान आनी नितीन लोकांच्या बरेपणाक वावरूंक आनी आमच्या परिसरांत मोगाचे आनी शांत समाधानाचें वातावरण रचूंक फुडें सराशें तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. आमचें पिरगस कुटुंब पुनर्जीवन क्रिस्ततय आजच्या भावार्थाक साक्ष जायशें कर. सर संद्यांनी आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावन अन्यायाक आनी कश्टांक वळख जाल्ल्यांक तुवें दिल्ली काकूळ दाखोवंक उर्बेन बर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. जिणयेंत बरवसो सांडलेल्यांक, कश्टांत आसलेल्यांक, पिडेक वळख जाल्ल्यांक, आर्थीक समस्यांक सांपडाल्ल्यांक जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे घडीत तांकां बरवशाचे, भावार्थाचे आनी मोगाचे हातेर जायशें कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. सर मनशांनी असतातावन सताक, काळोखातावन उजवाडाक, मरणांतावन जिविताक उतरोवची आशा धरूंक फावो कर. तांणी ससन जिवीत बासोवची, क्रिस्ताची शुभ वार्ता स्विकार करूंक, तांची काळजां मनां उक्ती करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान केल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या क्रिस्ती आपोवण्यांक सरी जाल्ली जिणी जियेवंक आनी पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या उजवाडाचे वाटेन चलोवंक आदार दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. इकडे पर आमचे हात सोडया, आमचे दोळे धांपया, आमच्या हातांत आसल्यो आमी वाती पालवून सकयल दवरया. आमच्या गरजां खातीर कुटुंबाच्या संद्यांचो उगडासकाण तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या घरांत पिडेस्त आसात ती आज येवंक नात, तांचो उगडासकाण तांचे खातीर मागया. आमच्या कुटुंबाचे संदे परगांवांत आसात तांचे खातीर मागया. ह्या 40 दिसांनी आमकां 6 जाणांनी कुमो केला, तांचे खातीर आमी मागया. इगर्जेच्या बऱ्यापणा खातीर 6 जाणांनी वावर केला, आदार दिला, कुमो केल्या, तांचे खातीर आमी मागया. फिरगतीन असल्या याजकां खातीर, धर्मिकां खातीर, सेवा दिवच्या हर एकल्या संद्याचो उगडासकाण तांचे खातीर मागया. आतां आमच्याच खातीर आमी जेजू लागीं मागया.
सर्गींच्या बोव मोगाळ बापा, आमकां हर एकल्यांकी बरवो शान जियोंक तुवें आमकां आपोवण दिलाय. आमच्या जिणेन खेदाळाय आमी बरवोसो सांडिनासतना तुजेर विश्वास दवरून, तुज्या पुताचेर विश्वास दवरून आमची जिणी सारूंक आमकां कृपा दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां काणीको एकठांय करतले. ला
म्हज्या भावानो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मायपासान मानून घे. पास्काच्या गुठान वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें, तर तुझ्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताचें वखद जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण आदी करून हे उत्तम रती तुजे मायमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बाली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुना जिवान जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादा उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींची दळबार निरंतरी गायता तुझे मोकार. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही दणी आडल्यांत, ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पासून, पीटर पाऊल आमच्या गोळी बापा पासून आनी दमदुतांनी परगटलेलो तो सुखरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासून. सर्वेस्परा तुज्या साकर आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आमचो मेसांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासनाच्या आनी जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकोवणूक हें बलिदान आमी तुका भेटयता. आमचे खातीर आनी आमचो मोग करता तांचे खातीर स्वास्ती आनी तारण आमचो मेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता.
आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात संभ्रमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुमी आनी देवाच्या सदांच आंकवार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता तेच पर्यंत तिच्या पतीक भगिवन जुझेक तशेंच भगिवन पेद्रू आनी पाऊल आनी आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमस फिलिप बार्थोलोमेव मातेव सिमाव आनी तादेव लीन क्लेद क्लेमेंट क्रिस कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिस्गॉंग जुआंव पाऊल कॉस्म आनी दामियाव ह्या तुज्या धर्मदुतान रथ सक्षांक आनी सुमेज तुज्या भगवंताक आमी वंदिता तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं सदांच आमकां राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मनयाऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. उदकांनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो सण दिलाय आणि सर्व पातकांचे बोगसाने फावो केलाय. तांचेय पासत ती आमी समर्पितांव. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सस्नाचे कॅस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्यास्पत आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो हो तुमी सोमिस्त घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांची बोगसाने मेळशाक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्था सोगूट परगटोया. बापा आमी तुझे मनयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुन्हा शिवानपणाचो आनी सर्ग सडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बाली हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी बावटतांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजाका मेल्किसेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदार बापा
तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या मातसुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देन्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं. आनी आम आपातक्यांक तुज्या अगणीत काकुतीचे विस्वास दवरतल्यांक कितें फोव तें पळय नाका, पूण आमचीं पातकां बोगस. आनी जुआंव स्टेफन मातियस बार्नबस, इनास आलेक्झांड मार्सेलिन, पेद्रो फेलिसिता पेरपेट, आगता लुसिया आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन तूं सर्वेस्परा सर वस्तू बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी ती आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुडवंदराची आज्या मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवश नत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटे सरा कांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या वावार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. जिवांत जेजू क्रिस्ताची शांती एकामेकाक पळोवन बरें स्मायल दिवन शांती दियात. देवाची शेणी संसार
या मोगाशनो होस्सू जिवंत जेजू आमच्या काळजांनी येवंक तो वात्रेकता ताच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी जेजू
पाळता तुझी तुझी पाळता तुझे ते हांव उल्हासता पातका म्हजी सांडता पाटलाव तुजो करता इतर तुझे गायता उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रतीच्या बापा पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केलाय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. बसया. ताळयांच्या आयतारा ताळयो बेंजार करूंक सहकार दिल्या सांत रेजिस कॉलेजचे प्रिंसिपल आनी सर्व धार्मीक भयणींक आनी तशेंच त्या दिसाचे मुखेलपण घेतिल्ल्या श्री सुजीत नोरोन्ना, विनोद डिसोजा, प्रकाश पत्रावो, नेवल पेरेरा, नेल्सन मोंतेरो आनी तशेंच ह्या सगळ्या 3 दिसांनी तांणी मुखेलपण घेतलां. हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मागीर हप्त्याची देवस्तुती बऱ्यान जावच्या काळात दिल्या चेरांक घालूंक आनी इतर सर्व तरेन कुमोक केल्या आमचो उपाध्यक्ष श्रीमंत स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी श्रीमती मेविस रॉड्रिगस, लितुर्जीक संगतीने संपूर्ण सहकार दिलो डॉल्फी लोबो, सर्व गुरुकारांक, गवळीक मंडळच्या सांद्यांक, युवसनांक, आल्तार सेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मागीर हप्त्याची देवस्तुती वेळार आल्तार सोबोवंक कुमोक केल्या सर्व कॉन्व्हेंटाचे सुपिरियर्स आनी कॉन्व्हेंटाच्या दोन भयणींचो सेंट आग्नेस, बेथनी मदर हाऊस, येसू प्रेम निकेतन, बेथनी कॉन्व्हेंट नंतूर, ब्रिजिटाइन कॉन्व्हेंट नंतूर, सेवा निलयन मरिया कृपा कॉन्व्हेंटांचो आमी काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आनी तशेंच सगळ्या वर्सां कुमगार वांटोवंक आनी हेर सेवा दिवच्या तुमकां आमी परत सर फिरगसकरांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. 3 दिसांची देवस्तुती बवर्ता बरे रितीन जावंक कुमोक केल्या आमच्या गायन पंगडाक कार्मास ऑस्वल्ड डिसोजा, वजंत्र केळिल्ल्या आनी सर्व काराच्या संद्यांचो आमी उपकार बावडटा. तशेंच भुरग्यांच्या गायन पंगडाक, युवसनांच्या इंग्लीश गायन पंगडाक तांच्या संद्यांक आनी मुखेल्यांक आनी सिस्टरांच्या गायन पंगडाक तुमच्या सेवेक आमी बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे याजक भोवमानादी वॉल्टर डिमेल्लो, बाब अश्विन क्रास्ता, बाब रॉन्सन पिंटो, करेस्मान तशेंच बागेवन दप्ती देवस्तुती वांटून घेतिल्ल्याक आनी बऱ्यान जावंक आदार दिल्ल्याक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या म्हज्या आनी तुमच्या सुमेसांच्या नांवान. आमच्या इगर्जेचें पेंटींग जावनूच आसा. तुमी जाणात येदोळ जायचें आसलें पूण कारणांतर मस्तू मोरना आनी मिसां पडटा जाल्यार तें कश्टांनी जालां. आणकी वावर जावंक आसा. जायती अडचण आसल्यारय तुमी भोव बऱ्या रितीन आनी समाधानान सुदारशिलां. तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पेंटिंगाच्या वावराक दान दिल्ल्या सुमेस्तांचे सांत सेबास्टियन विस्नार आशिर्वाद मागता. मुखारसून व्हरोंक तुमचो आर्थीक सहकार आनी फाटिंबो आनी समजोनी आमी आशेता.
निमाण्या ब्रेस्तरा सॉरी आल्तारीक फुलां दान दिल्या श्री ऑलिव्हर डिसूजा आनी कुटुंबाच्यांक इगर्चे वाडो दुसरो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज आल्तारीक फुलां दान दिल्या श्रीमती आयरीन सिल्डाना आनी कुटुंबाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कॅल्वरी वाड्याच्या एका दानेन रुपये 25,000 भगवंत हप्त्याच्या खर्चाक दान दिला आनी श्री CH पिकाडो आनी कुटाम इगर्जे वाडो दुसरो रुपये 220,000 भगवंत हप्त्याच्या लायटिंगाक दान दिला. श्री मेल्विन मॉरस आनी कुटाम काही बट्टल तिसरो वाडो रुपये 5,000. लोवर बिंदूर वाड्याच्या एका दानेन रुपये 5,000. नॉर्थ कद्री वाड्याच्या एका दानेन आनी खद्री वाड्याच्या एका दानेन स्टील ड्रम आगमेन घालूंक दान दिला. तुम्ही पळयतात ते आल्तारीर आसा. तशेंच पास्कांची वाद दान दिला श्रीमती आनी श्रीमान पर्सिल ओबो लोवर बेंदूर सेकंड. हांचो सुमेसो आमी खाळ जनतावन उपकार बावडटा आनी तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरया. आमचे इगर्जेची आल्तार नितळ दवरूंक आनी सदांच ती मांडोवंक कुमो करतात ऑल्टर हेल्पर्स लेडीज पंगड. तशेंच साक्रिस्त नितळ दवरच्याक आनी मिसाच्या वस्तूंची तयाराय नितळाय करच्या एक स्त्रियांचो पंगड आसा. तांच्या सॅक्रिफिसाक आनी करच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. सभेची विस्नार बेस्ट सवान तुमचेर आमी मागता. सगळ्या वर्सां मिसा वेळार वापरची वस्त्रां तुवाले नितळ करच्या सर्व गोंयांतच्या सुपिरियर आनी धार्मीक भयणींचोय आमी फिरगजेच्या नांवान उपकार बावडटा. आमकां ह्या 3 दिसांनी वाहनां पार्किंगाक अवकाश करून दिल्या. सेंट आग्नेस कॉन्वेंट कॅम्पस सुपिरियराक तशेंच येसू प्रेम निकेतन सुपिरियराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आदल्या म्हयन्यांत आतां पर्यंत साक्रिस्तीन तशेंच मिसावेळा कुमोग केल्ल्या आमचो उपाध्यक्ष कॉयर मेस्त्री थोडे स्त्रियो दादले युवस नालता भुरग्यांक आमी प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. हो वावर आमी सांगाता वांटून केल्लो तातूंत आमकां दोडतो संतोश आसा. भगवंत हप्त्याच्या देवसुतेन वांटो घेवन आदार दिल्ल्या बाब आयवन मारतात तुमकां देव बरें करूं. 3 दिसांच्या देवसुते वेळार आमकां चर्च कदेला दिल्ल्या जेक एंटरप्रायजीस असो मालक जॉसी आनी पंगडाक वीज दिव्यांक दिल्ल्या अरुण इलेक्ट्रिकल्स आनी ताच्या पंगडाक सावंड्स दिल्ल्या क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स मालक क्रिस्टोफर आनी पंगडाक तशेंच आमकां ह्या दोगीच्या वेळार ती व्हडली फॅनां तुमी पळयतात आनी तुमी समाधानान बसल्यांत आमकां आदार दिला. ट्विन इलेक्ट्रिकल्स हांकां आमी आनी तांचो वावर सुपरवायज केला रवी आनी पंगडाक आमच्या दफ्तरांत वावर करच्यांक घरांत वावर दिवच्यांक तुमकां सुमेस्तांक तुमच्या बऱ्या मनाचे सेवेक देव बरें करूं. सगळी बायली मांडावळ घालन ती समर्पित रितीन सोलोवन व्हरोंक आदार दिल्या. मिस्टर सुजीत नोरोना, प्रकाश पत्रावो, विनोद डिसूजा, नेविल पेरेरा, नेल्सन मोंटेरो, वॉयलेट डिसूजा, फ्लाविला पिंटो आनी सर वॉलंटियर्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बिंदूरचो ताळो वॉयस ऑफ बिंदूर तयार जाला. हो अंको आमी आमच्या फिरगजेचो पयलो विगार देवाचो सेवक मॉन्सिंजर रायमंड मस्करेनस हांकां अर्पण केला. संपादकी श्रीमती पॅट्सी ब्रेटो, सह संपादक आनी डिझायन केलो श्री एडी सिक्वेरा आनी लेखनां जायरात दिल्ल्या सुमेश संसो आमी उपकार बावडटा. सर्व गुरुकारांनी प्रतिनिधींनी तुमच्या वाड्याच्या कुटुंबाक तो पवित्र करूंक विनंती करता. आज तावणू आमोरी संजेचे सर्गचरांनी उलास पाव म्हणचे फाल्यां सांजेर मीस आसचें ना. येवंचो आयतार दैवीक काकुळजेचो आयतार. ह्या फेस्ताक तयार जावन दैवीक काकुळजेचो तेर्स सकाळीं 6:30 वरांच्या मिसा उपरांत आनी सांजेच्या मिसा पयले आसतलो. येवंच्या आयतारा एप्रिलाच्या 20 आनी 4 तारखेर कॅथोलीक सभेची जमात सकाळीं 9:15 वरां 9:15 आसतली. त्या दीस नव्या हुद्देदारांक हुद्दो हस्तांतर करचें कार्य आसतलें. श्रीमान विन्सेंट नोरोना आमकां आमच्या फाटल्या म्हयन्यांत साक्रिस्तीन मस्तू वावर दिला. ताच्या सेवेक आनी उदारमनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळे फिरगजेच्या नांवें इगर्जेच्या पेंटिंगाच्या वावराक
आयर्लंड दान एक दानी नॉर्थ कद्री सेकंड 10,000 आणि एक दानी बेंदुरवेल सेकंड 5,000 आणि एक दानी कंकनाडी फोर्ट 17,000 आणि एक दानी लोअर बेंदूर साउथ वाडो 10,000 मागीर एक दानी खाद्री रॉक्स 5,000 मिस्टर स्टॅनी डिसूजा आणि कुटाम बिकन कटे 5,000 आणि एक दानी खाद्री रॉक्स 5,000 मिस्टर लेविन हेनरी डिकोना अपर बेंदूर 2 2,000 तशेंच एका दानी इगर्जेच्या फिरगजेच्या वावराक 8,000 डोनेशन दिलां बेंदुरवेल वाड्याच्या एका दानीन रुपये 5,000 शिकपा निधीक दान जावन दिलां दान दिल्या सुमेश संचेर देवाची विसणार आशिर्वाद आमी मागता ह्या तिनी दिसांनी आनी तशेंच पौर रामाच्या आयतारा सगळें कार्य रेकॉर्ड करूंक वावुरल्यात आमच्या मिडिया कमिटीची संचालकी अनिता फ्रँक डेसा आनी तशेंच ह्या दिसांनी तुमी पळयतात दोग तरणाटे मुखार रावून फोटोग्राफी आनी रेकॉर्डिंग करतात रेन आनी मॅक्विन तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आदल्या आयतारा मिसावळ समोर जाल्लें दान 58,592 58,592 मोगाळ फेर्गसकारांनो तुमकां सुमेश सांग म्हजें नांवी तशेंच बाब वॉल्ट डिमेल्लो बाब अश्विन क्रास्ता बाब रॉन्सन पिंटो आनी बाब आयवन मार्थाचें नांवी तुमकां सुमेश सांग शांती समाधानाचें पास्कां पेस मागता जीवन जेजूची आशिर्वादां तुमचे सदांच देंवून दीत म्हूण आमी मागता तुमचे कडेन एक ल्हानशी विनंती आसा ह्या परिस्थितींत आमची मस्तो कार्यक्रमां फाटीं पडलीं आनी ती करूंक जावनात आज म्हणजे फाल्यां पास्कां पेस्ता दीस सांजेर कल्चरल प्रोग्राम फिरगेजे आसा जाल्ले भुरग्यांक बसोनाक एग्जाम आनी आसा देखून ही सर्व कार्यक्रमां कॅन्सल केल्यात आनी त्याच वेळार आज 7 वाजपा आसलीं 3 केल्यात तुमचो वेळ पाट जावन म्हूण सांगून देखून बेसावन जाल्या उपरांत एक 5 ते 7 मिनटां सकाळीं रावचें आमकां थोड्यांक मान करूंक आसा आनी हें भोव मोठें कार्य तांकां मान करचे खातीर आनी मर्यादेन आमी तांकां दिवचे खातीर तुमी सुमेस्थानी रावा जाय म्हूण म्हजी विनंती ते बरो दीस दिवं सर्वांक आज आमी सर्वांनी संगता मेळोवन कुटुंबा भशेन 2022 वर्साचें पास्कांचें फेस्त संभ्रमलें त्या देखून पयल्यान पयलें आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक आमी देव बरें करूं म्हणटा देवान ताच्या उदारपणान दिल्ले आमकां मणयारी आमचे मोगाळ विगार भोवमानादीक विन्सेंट मोंतेरो आमचे वस्ते याजक भोवमानादीक वॉल्टर डिमेलो आमचे सहायक विगार मनादीक बाब आश्विन क्रास्ता आनी मनादीक बाब रॉन्सन पिंटो आनी आमच्या फिरगजीचे याजक मनादीक बाब आयवन मार्ता तुमकां सर्वांक आमच्या फिरगजीच्या तर्फेन हांव बरें पास्कांचें फेस्त मागतां समाधानाचें फेस्त मागतां आनी आमचो जिवंत जेजू तुमकां कुरपेन बरोवन दी आनी तुमचें मिसांव काम करूंक बळ आनी भलायकी दिवन दी म्हूण आमी सर्वां सांगाता मेळोवन मागता दुसऱ्यान आमच्या फिरगज परिशदेच्या तर्फेन हांगासर जमलेल्या सर फिरगजगारांक थोड्यांक घरांत आशिल्ल्यांक थोड्यांक परगांवांत आशिल्ल्यांक सर फिरगजगारांक हांव पास्कां पेस्ताचे शुभाशय पाठयतां आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबांनी संतोश समाधान आनी जिवंत जेजूची वर्ती आशिर्वादां आसूं दीत म्हूण आमी मागता आमच्या फिरगजीन सुमार 8 कॉमेंतां आसात त्या कॉमेंताच्या सर धर्म भयणींक आनी सुपिरियरांक हांव एक संतोश भरीत आनी उल्हास भरीत पास्कांचें फेस्त मागतां आनी पास्कां फेस्ताचे शुभाशय पाठयतां जिवन जेजूची आशिर्वादां मागतां सर्व आमच्या धर्म भयणींचेर तुमकां सर्वांक एक बरें फेस्त मागतां देव बरें करूं ते दोडो आशिर्वादाक आमी आमची तकली बागोवया जेजूच्या पुना जिवंतपणाच्या दबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाब तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं
जेजूच्या कष्ट मरणाचो काळ संतोष बरीत काळजांनी ताचे पुनर्जीवनपण संभ्रमतात उतरावरत्या आनंदान ससनाच्या परबेंत तुम्ही वांटो घेवंक फावो आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसो वसुनियात पुन्हा जीवनपण जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया